भाषा मंडळ गोय आयोजित कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान या व्याख्यानात आमकां ऑनलायन माध्यमावरवीं जोडिल्ल्या सगळ्यांक हांव पल्लवी गोलतकर येवकारता. पुराय संवसारभर आमच्या देशान आणि खास करून गोंयान कोरोना महामारीची पसरण वाडत आसा. सध्या जरी हो आंकडो कमी जाला जाल्यार तो शुन्यार पावोवपाची गरज आसा. आणि ह्या झुजान जैत मेळोवपाक आमी मनीसपण जगुया, कोरोना हारोवया, सुरक्षीत अंतर दवरुया, कोरोनाचो संसर्ग टाळुया, मास्काच्या रुपान कोरोनाक धापया, सगळ्यांक वाटावया. कोंकणी भाषा मंडळ हाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर स्ट्रीम जावपी ह्या व्याख्यानाक सुरवात करचे पयलीं हांव तुमकां कांय सुचोवण्यो दिवपाक सोदतां. कोंकणी आणि ह्या विशयाचेर तुमकां जर कसले प्रश्न आसले जाल्यार ते सुटावे करपाक कार्यावळीच्या निमणे कडेन वेळ आसतलो. तशेंच तुमी तुमचे प्रश्न यूट्यूबार कमेंटान घालूं शकतात. जसो आमकां वेळ मेळटलो तशे आमी तुमचे प्रश्न आमच्या व्याख्याता मुखार मांडटलीं. कोंकणी भाषा मंडळ या कोविड काळान लेगीत वेगवेगळे उपक्रम करीत आसात. कार्यशाळा, व्याख्यानां, सर्तींचे आयोजन करता. ह्यो सगळ्यो कार्यावळी ऑनलायन माध्यमावरवीं जातात आणि हे सगळे तंत्रगिन्यानाच्या आदारान संभव जाता. तर आज आमी कोंकणी भाशेन तंत्रगिन्यान वापरून खंयच्यो खंयच्यो पायऱ्यो चडल्यात, कशे तरेन तंत्रगिन्यानाच्या आदारान कोंकणीची प्रगती जाल्या. खास करून या कोविड काळान फेसबुक, यूट्यूब सारख्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दवरल्या आणि कोंकणीच्या वावराक ही एक माची जावन वावुरता हें आमी पळयलां. तर कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान हांचे मदलें नातें स्पश्ट करपाक ह्या व्याख्यानाचें आयोजन केल्लें आसा. तर आतां हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाच्यो कार्यकारी वांगडी बाय रत्नमाला दिवकर हांचे लागीं की ताणें येवकाराचें उलोवप करचें. नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांज आवडे. सगळ्यांक बरी सांज आवडे. कोंकणी भाषा मंडळ परत एक फावट ऑनलायन व्याख्यान तुमच्या मुखार घडून हाडटा. ह्या व्याख्यानाचो विशय जावन आसा कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान. कोविड महामारीक लागून लोकांचे लोक समाज सामाजिक सांस्कृतिक हे संस्थांचो जो वावर सातत्यान चलतालो ताका अकस्मात ब्रेक लागलो, खंड पडलो. कोंकणीच्या वावराक काय प्रमाणात ब्रेक लागलोच, पण ह्या वेळार आमकां तंत्रगिन्यान आदाराक पावले. कोंकणी भाषा मंडळाची तरणाटी जी टीम आसा ताणे आपले गियर बदलून कोंकणी भाषा मंडळाचो उपक्रम आसा, कार्यावळी आसा त्यो एका वेगळ्याच गतीन तंत्रगिन्यानाचो वापर करून सामाजिक माध्यमावरवीं चड आनी चड लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. वर्सभराच्यो आमच्यो कार्यावळी म्हणल्यार शणै गोंय बाब कथामाळ ऑनलायन जाली, ऑनलायन बाल साहित्य परिशद जावंक शिक्षण ऑनलायन ह्या वर्सा भुरगीं शिक्षण ऑनलायन घेवपाची आशिल्ली म्हणटकीर तातूंत कोंकणी शिक्षकांक त्रास जावचो न्ही, जावं कोंकणी भुरग्यांक जे कोंकणी विशय शिकता त्या भुरग्यांक त्रास जावचो न्ही, जावं हेर विशयाच्या बरोबरूच त्याच तांकीचे गिन्यान जावं त्या तांकीचेच मटेरियल शिक्षणीक सुविधा शिक्षकांक मेळची, भुरग्यांक मेळची म्हण कोंकणी भाशा मंडळान हात घातलो आणि ही सुविधा उपलब्ध करून दिली. कोंकणीची वेगवेगळी व्यासपीठां चित्रंगी जावं कोंकणी वाचन विश्व सारख्या माध्यमांतल्यान जायते परिसंवाद, कार्यशाळा, व्याख्यानाय बी आयोजीत केली. तर आयज आमी परत एक फावट तुमचे मुखार हे व्याख्यान घडोवन हाडटा. विशय जावन आसा कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान. हे व्याख्यान दिवपाक आमकां मार्गदर्शक म्हूण लाभल्यात भोवमाने सुशांत बाब नायक. सुशांत बाब नायक हे केपें सरकारी महाविद्यालयान गेली 15 वर्सां जाले कोंकणीचे विद्यादान करतात.
तांचे संशोधन सार आणि कथामंथन ही 2 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. त्या भायर ते सध्या कोंकणीचे ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त रमेश बाबळेकर हांच्या कवितेचेर PhD करतात. तर कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन हांव सुशांत बाब ही तांत्रिक सगळे बाजू सांबाळपी पलाश अग्नी आणि त्याची टीम आमचे कडेन अप्रत्यक्षरित्या ह्या व्याख्यानाक वांटेकार जाल्ले विवज आसात तांकां आणि संयोजनान हातभार लावपी पल्लवी आणि सज्जन हांकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दी. देव बरें करूं मला. तर आयच्या या व्याख्यानाक आमकां मार्गदर्शक म्हूण लाभल्यात सहाय्यक प्राध्यापक सुशांत नाईक. आता हांव मागता बाय रत्नमाला दिवकर हांचे लागीं की ताणें आमच्या मानेस्तांची वळख करून दिवची. पल्लवी बाय हांवें ऑलरेडी वळख करून दिल्या. परत एकदा तुझे विनवणे खातीर सुशांत बाब हे सध्या केप्यां सरकारी महाविद्यालयांत कोंकणी विशयांतले सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून गेली 15 वर्सां सावन काम करतात. तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात संशोधन सार आणि कथामंथन म्हणून आणि तांणी तांचे रमेश बाबळेकर कवितेंचेर PhD हो विषय घेऊन तांणी PhD करतात ते तांचो आणि कोंकणी भाषा मंडळाचो खूप पयलींसान लागींचो संबंध आसा. सुशांत बाब येवकार परत एक फावट. देव बरें करूं मिस. तर तंत्रज्ञानाच्या आदारान कशी मुखार पावल्या हे जाणून घेऊया. वेगवेगळ्या माध्यमांची थोडी वळख करूया आणि या व्याख्यानाचा आस्वाद घेऊया. इतले सांगून या व्याख्यानाची मुखावरी सूत्रां हांव प्राध्यापक सुशांत नाईक हांच्या हातीन सोपयता. मागता सुशांत सरा लागीं की तांणी व्याख्यानाक सुरवात करची. देव बरें करूं तुझ्या. सगळ्यात पयलीं तुम्ही जो हो उपक्रम केला ऑनलायन वेगवेगळी व्याख्यानां घेवपाचो व्याख्यानमाला दवरपाचो ताचे खातीर तुमची तोखणां ते भायर परबी. खरें म्हणल्यार ह्या काळात आयज जी कोविडाची महामारी चल्ल्या ताचे खातीर सगळ्याच मनांचेर आमकां जी लुकसाण भोगची पडटा त्या लुकसाणींतल्यान वाट काडपाचो ही एकच अशे पद्दतीची ही वाट तातूंतल्यान की आमी जें कितें शिक्षणीक मळार आसूं सांस्कृतीक मळार आसूं सामाजीक मळार आसूं लोकां मेरेन कशे तरेन पावतले जाल्यार हें आमचें ऑनलायन एकच बरे तरेचें माध्यम आसा. ह्या माध्यमांतच मुखार व्हरतना आयज म्हाजें जें प्रेजेंटेशन आसा म्हाजें जें सादरीकरण आसा तें जातलें कोंकणी आनी तंत्रगिन्यान. आयज कोंकणी भास कोंकणी साहित्य कोंकणी संस्कृताय कोंकणी समाज तंत्रगिन्यानान कशे तरेन आस्पावला आनी ह्या तंत्रगिन्यानान टेक्निकल नदरेंतल्यान ह्यो सगळ्यो बाजू कोंकणीची ही वेगवेगळी जी तासां आसात ती कशे तरेन मुखार गेल्यात कितले मेरेन मुखार गेल्यात आनी कितले मेरेन आमकां ती मुखार व्हरपाची गरज आसा हें ह्या थोड्या भोव म्हज्या प्रेजेंटेशनान आसतलें. म्हज्या प्रेजेंटेशनाक हांव सुरू करतना म्हज्या ज्या सादरीकरणाची वैशिश्ट्य आसात ती अशी कोंकणी भास आनी तंत्रिकीकरण. आतां कोंकणी भास आनी ताचें तंत्रिकीकरण म्हणल्यार कितें. दुसरें तंत्रिकीकरणांत कोंकणी भाशेचो वावर आयज मेरेन सुरवाते सावन आयज मेरेन जो वावर चल्ला तो वावर खंय मेरेन पावला. आमी कोंकणी भास धरून कोंकणी साहित्य धरून कोंकणीची वेगवेगळी जी क्षेत्रां आसात ही कोंकणीची वेगवेगळी क्षेत्रां ह्या टेक्निकल नदरेन ह्या संगणकी नदरेन डिजिटल रित्याच्या रुपान कितले मेरेन मुखार पावल्यात आनी ताचो आयज मेरेन कशे तरेन वावर जाला हाजेर भासाभास आसतली. आनी डिजिटल युगांत कोंकणीच्या तांत्रिकीकरणाची गरज आयज आमकां कशे पद्दतीन हाची गरज पडल्या कित्या खातीर गरज पडल्या ते भायर आमी कितें कितें करपाक जाय हातून जो आमचो वावर जालो तो वावर
थोडो प्रमाणात जाला. जो वावर चालू आसा तो कोंकणीचो वावर आसा, पूण अजूनय भरपूर वावर आमकां करपाचो आसा. ही लेगीत तितलीच महत्वाची गजाल आणि ती कशे तरेन करपाक जाय हाजेर थोडी भासाभास करूया आणि उपरांत ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एका निश्कर्शाचेर आमकां पावपाक जाय. मुखार अशें म्हणटा की कोंकणीचें तंत्रिकीकरण म्हणल्यार कितें? खंयचे भाशेचें आसूं वा खंयचे गजालीचें तंत्रिकीकरण जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आयचो जो काळ आसा तो कंप्युटर, टॅबलेट, लॅपटॉप, मोबायल फोन हांचो. आयज भुरग्यां पासून जाणट्या मेरेन सगळ्यांच्या हातान स्मार्टफोन आयल्यात, टॅबलेट आयल्यात, लॅपटॉप आयल्यात, नाजाल्यार मुखार कंप्युटर आसात आणि ह्या कंप्युटराचेर आयज आमचे दिसपट्टे जिणें जें कितें आमकां लागता, ज्या गजालींची गरज पडटा ते सगळ्यांची आमी ऑनलायन अशे तरेन उपलब्धताय करून घेवपाचो यत्न करतात आनी करतातय बी. खाणा जेवणा पासून कपडे लत्ते मेरेन सगळ्योच गजाली आयज आमकां ऑनलायन पळोवपाक मेळटात. हे लेगीत तंत्रिकीकरणाची एक क्रांती अशें म्हणूं येता. देखून कंप्युटर, टॅबलेट, लॅपटॉप, मोबायल फोन हांचे खातीर तयार केल्लो साहित्यीक आनी भाशीक वाव हांगा आमचो जो विशय आसा तो कोंकणीचें तंत्रिकीकरण. आतां कोंकणीचें तंत्रिकीकरण म्हणटना भाशीक नदरेंतल्यान आसतलें, साहित्यीक नदरेंतल्यान आसतलें, सांस्कृतीक नदरेंतल्यान आसतलें आनी बाकीचे ज्यो गजाली आसात तातूंत आमच्यो सोशल मिडिया आसा, बाकीच्यो वेगवेगळी समाज माध्यमां अशे पद्दतीची समाज माध्यमां आसा. ह्या सगळ्या माध्यमांक धरून आमी आमचें कोंकणीचें तांत्रिकीकरण कशें केलां, हें तांत्रिकीकरण खंय पावलां अशें हें म्हणल्यारच आमचें कोंकणीचें तांत्रिकीकरण. ते भायर ही ग्रंथ, नेमाळी, शब्दसंच, कविता, संदर्भ हांची संकेतस्थळाचेर उपलब्धी आसप हें खंयचे भाशेचें तांत्रिकीकरण. आयज कोंकणीचो ई ग्रंथ कितले आसात, कोंकणीची ऑनलायन नेमाळी कितले आसात, आमचे कडेन परपरा म्हणटात तेका आमी शब्दसंच म्हणटात. फाल्यां जर मशीन ट्रान्सलेशनाक जर गरज पडटा ह्या शब्दसंचाची जाल्यार तो त्याच टेक्निकल रुपान, त्याच तंत्रिकीकरणाच्या रुपान ह्या शब्दसंचाची गरज पडटा आणि तो आमच्या कडेन आसप जाय. तो आसलो, तो आसप म्हणल्यारच हें तंत्रिकीकरण. मागीर बाकी वेगवेगळे जे कविता सादरीकरण जाता, आयज कोंकणी भाशा मंडळ, बाकीचे जे संस्था कोंकणी कडेन संबंधीत, कोंकणी भाशे कडेन संबंधीत, कोंकणी कडेन संबंधीत ज्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसात ह्यो आपापले परीन कशे तरेन वावर करतात ऑनलायन हाका धरून हें सगळें आमकां तंत्रिकीकरणान पळोवपाक मेळटा. मागीर ईमेल, SMS, ब्लॉग हांचे वरवीं साहित्यीक आनी भाशीक वेव्हार करप. आयज आमी खंयचोय आर्टिकल, खंयचोय लेख ईमेला वरवीं एकमेकाक पावयतात. मागीर SMS करतात. वेगवेगळे तरेचे ब्लॉग्स आयज आमी तयार केल्यात. ह्या सगळ्या गजाली वरवीं आमचो भाशीक वेव्हार करप, आमचे कोंकणीचो सांस्कृतीक वेव्हार करप, हे सगळे ह्या तांत्रिकीकरणान पडटा. संगणका वरवीं साहित्याच्या प्रकारांची निर्मिती आयज जावपाक लागल्या. आयज आमी ह्या संगणका वरवीं साहित्याची निर्मिती करपाक लागल्यात. कारण आयज जे आमी ल्हानसान लेख बरयतात, ल्हानसान कविता बरयतात, ल्हानसान कथा बरयतात, ह्यो कथा आयज आमी ऑनलायन लोकां मेरेन पावोवपाक लागल्यात. आमच्या ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर अशे पद्दतीन आमी ते आमच्यो ल्हानसान कविता आमी एकमेकां मेरेन पावोवपाक लागल्यात आणि हातूंतल्यान साहित्याची जी जो एक व्यवहार आसा, साहित्याचो जो एक आमची कितें म्हणटा तेका प्रवाह आसा तो हो अशे पद्दतीन ह्या डिजिटल रुपान, तंत्रिकीकरणाच्या रुपान जावपाक लागला. संशोधन प्रकल्प अभ्यासक्रम हाचे खातीर संदर्भ निर्मिती. आयज शिक्षणीक मळार कोंकणी जी आसा ती केजी पासून पीजी मेरेन आणि ह्या केजी पासून पीजी मेरेन जे अभ्यासक्रम लागता, जे पेपर लागतात, त्या पेपरांक जे पद्धतीचे संदर्भ लागतात, ह्या संदर्भांची ऑनलायन निर्मिती करप, ऑनलायन निर्मिती करून ती ताजे संगणकीकरणाच्या हातूंतल्यान रुपांतर करप ही अशी पद्धतीची करप म्हणल्यार आयज कोंकणीचे तंत्रिकीकरणाचे म्हणूं येता. आयज कोंकणी संशोधनाच्या मळार बरीच पावलां मुखार वचपाक लागल्या. आमचे कडेन आयज दोन संशोधन केंद्रां आसात PhD खातीरची. एक केपें कॉलेजीन आसा, दुसरें गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान आसा आनी हातूंतल्यान वेगवेगळ्या विशयांतल्यान आयज संशोधन जावपाक लागलां. ते भायर आमचे कडेन कितलेशे तरी रिसर्च पेपर संशोधनाचे जावपाक लागल्यात. पूण जेन्ना आमी आमकां ह्या गजाली खातीर संदर्भ घेवपाक सोदतात दुसऱ्या गजालींचो, तेन्ना कोंकणींतल्यान आमकां
बोटार मेजपा इतले सोडले जाल्यार अशे पद्दतीचे आमकां संदर्भ मेळना आनी हे आमकां अशे पद्दतीचे करपाची गरज हे सगळें करप म्हळ्यार तंत्रिकीकरणाचें. मागीर भुरग्यां खातीर युट्यूब चॅनल, आयज भुरग्यां खातीर युट्यूब चॅनल तयार करप, मागीर ई समाज माध्यमांचेर कोंकणीचो आस्पाव करून घेवप, हे सगळे मतींत धरून जे आमी कितें करतात तेकाच आमी कोंकणीचो तांत्रिकीकरण अशें म्हणूं येता. आतां आमी म्हणटा की कोंकणी तंत्रिकीकरणाच्या मळार कोंकणी भाशेचो वापर चड प्रमाणांत जाल्लो ना अशें कांय कडेन सूर आयकपाक येतात. पूण म्हाज्या मता प्रमाण आमी आयज कोंकणी तंत्रिकीकरणाच्या मळार बरोच वावर केल्लो आसा. हाजे मुखार बाकीच्यो भासो ज्यो आसात, आयज बाकीच्या भारतीय भासांच्या तुळेन जर आमी कोंकणी कडेन पळयलें जाल्यार ते पद्दतीन आमचो वावर जाल्लो ना. बाकीच्या भासांनी तो वावर खूब पयलीं जाल्लो आसा. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की कोंकणीच्या आमच्या तंत्रिकीकरणाच्या मळार वावर जाल्लो ना. आमचे जे सीडेक आसा, CIL आसा, LTM आसा, LDCIL अशे पद्दतीची ह्यो ज्यो संस्था आसात वेगवेगळे कडेन, ह्या संस्थांनी ह्या कोंकणी तंत्रिकीकरणाच्या मळार बरोच वावर केल्लो आसा. तेका आमी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवान्स कम्प्युटिंग CDEC पुणे जे आसा, ह्या अग्रीम संगणक विकास केंद्रान सांगपाचें म्हणल्यार स्पेल चेकर करपाचो यत्न केल्लो आनी चालू आसा. ते भायर कोंकणीचो जो इंटरफेस आसा, आमी जेन्ना लॅपटॉपाचो वा संगणकाचो जो इंटरफेस आसा, इंटरफेस म्हळ्यार जो आमी संगणक वापरतात, ज्या ऑपरेटिंग सिस्टमाक वापरतात तेन्ना आमकां संगणक वापरतना अशे जायते फावटी म्हणचे परस चडशे सगळे इंग्लिशीन दिश्टी पडटा. पूण ह्या सीडेकान ह्या संगणकाचो वा कंप्युटराचो इंटरफेस जो आसा तो कोंकणींतल्यान तयार केल्लो आसा. हांगा जर ते पद्दतीन ती जर एक्टिवेट करीत जाल्यार आमकां पुरायपणान आमच्या लॅपटॉपाचेर, आमच्या कंप्युटराचेर आमकां सगळे कोंकणींतल्यान दिश्टी पडटले. तुमी जेन्ना मावस रायट क्लिक करतात तेन्ना तुमकां कट, पेस्ट, कॉपी, रिफ्रेश अशे पद्दतीचे सगळे इंग्लिशीन येता. पूण ह्या सीडेकान हे सगळे कोंकणीन केल्ले आसा. तातूंत कांय त्रुटी आसात, शुद्धलेखनाचे नेमान आसात, उतरावळीचे नेमान आसात. कारण आयज आमी जेन्ना टेक्निकल नदरेंतल्यान पळयतात, अणकाराच्या नदरेंतल्यान, तेन्ना सगळ्योच गजाली अणकारीत जातात अशें ना. कारण नवे नवे टर्म्स आसात, नवे नवे टर्मिनॉलॉजी आसात, थंय आमकां अणकार करपाक मेळना. ह्यो त्रुटी सोडल्यो जाल्यार तातूंत हो अशे पद्दतीचो बरोच वावर जाल्लो आसा. मागीर केंद्रीय भारतीय भाशा संस्थान जे CIL म्हैसूर म्हणटात तेका, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस, हातूंत अशे पद्दतीचो बरोच वावर जाला आनी तो चालू आसा. आयज हांगा ह्याच संस्थेन मानस गंगोत्री म्हणटात थंय म्हैसुराक हांगा हेच संस्थेन स्पीच टू टेक्स्ट आनी टेक्स्ट टू स्पीच अशे पद्दतीचे एक सॉफ्टवेअर तयार करून तातूंत जे आमी कितें उलयता तें ऑटोमॅटीक टेक्स्टान कन्वर्ट जाता आनी जे कितें टेक्स्टान हें करता तें ऑटोमॅटीक स्पीकीन कन्वर्ट जाता. आनी अशे पद्दतीचो हे वावर चालू आसा. फुडाराक हो वावर जर फळादीक आयलो, तातूंत जर फ्रिक्वेन्सी ती पद्दतीची मेळ्ळी, ती पद्दतीची एक्युरेसी जर मेळ्ळी जाल्यार आमकां आनी कांय वर्सांनी लॅपटॉपाचेर टायपिंग करपाची गरज पडची ना. ते सॉफ्टवेअर आमी डावनलोड केले उपरांत वा ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले उपरांत मुखार बसून जर आमी पुस्तक वाचलें वा जें कितें आमकां टायपिंग करपाक जाय जर तें आमी फक्त उलयलें जाल्यार ऑटोमॅटीक तें सगळें थंय ह्या आमच्या लॅपटॉपाचेर टेक्स्टान कन्वर्ट जातलें. तशेंच जर आमकां कितें स्पीकीन कन्वर्ट करपाक जाय जाल्यार आमी जें कितें टायपिंग करता तें ऑटोमॅटीकली स्पीकीन कन्वर्ट जाता. आयज आमी जे एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर जे अनाउन्समेंटां आयकतात, ह्या अनाउन्समेंटांनी आवाज जे आसता ते वेगळे आसतात, तातूंत अर्थ वेगळो आसता, प्रोनाउन्सिएशन वेगळे आसतात, चुकीचे आसता. ही वेगळी गजाल, कारण थंय टेक्निकल एरर्स आसतात. ह्या टेक्निकल एरर्सां खातीर अशे पद्दतीच्यो प्रोनाउन्सिएशनाच्या नदरेंतल्यान थंय आमकां कांय त्रुटी उणाव दिश्टी पडटात. दुसरे घडये जो कोण हे स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता तो घडये कोंकणी मनीस नासत वा कोंकणी भाशीक व्यक्ती ती नासत. ताजे खातीर ताज्या प्रोनाउन्सिएशनान अशे तरेच्यो त्रुटी जातात. पूण अशे पद्दतीचे हे वावर हांगा जाल्ले आसात. मागीर नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन, राष्ट्रीय अणकार अभियान, हांगा फक्त आमचे वेगवेगळ्या भासांतली पुस्तकां जी आसात ती कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट जातात. ताजे उपरांत लँग्वेज डेटा कॉन्सोर्टियम फॉर इंडियन लँग्वेजीस हांगा हे म्हैसूरांत जाता. एका भारतीय भाशा खातीरचे भाशा संच संस्थान म्हणटात. कारण ज्यो हातूंत सादारण 22 ते 23 भासो भारतीय भासो आसात आनी सगळ्यांचे हांगा ऑर्परज आसा.
शब्दसंच तयार करून दवरिल्लो आसा, कारण हो शब्दसंच ऑटोमॅटिक मशीन ट्रान्सलेशनाक लागता, हो शब्दसंच कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगाक लागता, आणि ताजे खातीर अशे पद्दतीचे हे सगळे संच तयार करून दवरचे पडटात, आणि हे सगळे संच थंय तयार करून दवरपाची वावर चालू आसा. ताजे उपरांत DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, न्यू दिल्ली, हाजे वतीन गोंय विद्यापीठान बरोच वावर केला आणि IELTS हे ट्रान्सलेशन प्रोजेक्ट घेतिल्लो. सध्या तो प्रोजेक्ट काय कारणां खातीर बंद पडिल्लो आसा. हातूंत भारतीय भाशा संच फुडाकार म्हणत आणि एक पॅरलल परंपरा घेतिल्लो हिंदीचो, आणि ह्या हिंदीच्या परंपराक घेवन तांणी बाकीच्यो 22 भासांत पॅरलल ट्रान्सलेशन केल्लें. हातूंत सुरवातीक तांणी टुरिझम म्हणजे पर्यटन आणि आमचे भलायकी हातूंतली 50,000 सेंटेन्सां घेवन ती 22 लँग्वेजींनी ट्रान्सलेट केली. कित्या खातीर ट्रान्सलेट केल्ली? कारण ती ऑटोमॅटीक आमकां तंत्रिकीकरणाच्या नदरेंतल्यान, संगणकीकरणाच्या नदरेंतल्यान आमकां ऑटोमॅटीक ट्रान्सलेशन मुखार मेळचें हाजे खातीर ती केल्ली. आणि अशे पद्दतीचो हो वावर जाल्लो आसा. सादारण 1 लाख वाक्यां, 1 लाख वाक्यां म्हळ्यार सादारण ताजे कितलेशे तरी लाखांनी उतरां जातलीं, आणि तेजे युनिक वर्ड काउंट केले जाल्यार भरपूर जातले. फाल्यां सकाळी हेच ट्रान्सलेशन घेवन, हेच युनिक वर्ड घेवन आमच्यान अशे तरेची ऑनलायन डिक्शनरी तयार करपाक मेळटा. अशे पद्दतीचो हो संच तयार केल्लो आसा. दुसरें जे आसा ते इंडो वर्डनेट इंद्रधनुष्य प्रोजेक्ट, जो मुंबय IIT फुडारपणा खाला DIT विद्यापीठान, आणि हांगा आमचे गोंय विद्यापीठाच्या कंप्युटर आणि तंत्रगिन्यान विभागान केल्लो तो. आणि तांणी अशे पद्दतीची 40,000 उतरांचो ऑनलायन मल्टीलिंग्वल डिक्शनरी तयार केला, शब्दकोश, जेका आमी कोंकणी शब्दमाले अशें नांव दिलां. आणि हातूंत जी 40,000 उतरां आसा, हे 40,000 उतरांक आज तुम्ही जर गुगलाचेर गेली, गुगलार वचून जर तुम्ही इंडो वर्डनेट वा कोंकणी वर्डनेट म्हणून मारलें जाल्यार ती होम पेज ओपन जाता, आणि हे होम पेजीन तुमकां जाय तो कोंकणी उतर तुम्ही टायप करपाचें, आणि थंय तुमकां ताजें एग्जाम्पल मेळटा, ताजी एक डेट मेळटली, ताजी तुमकां डेफिनेशन, ताजो व्याख्या मेळटली, ते भायर ताजी सिनोनिम्स म्हणटा ताका समानार्थी उतरां मेळटली. हे केलां ते भायर हीच उतरां बाकीच्या 22 भासांक लिंक केल्या. म्हणजे एकाच उतराक पाडो हे उतर धरलें. पाडो ही 4 पद्दतीची उतरां आसा आमचे कडेन. पाडो नाल्लाचो पाडो, पाडो बैल पाडो, पाडो मनीस पाडो विशेषण, आणि पाडो गणितांतलो पाडो. आता खंयच्या पाड्याक कशे पद्दतीचें नांव दिवप, आणि ते पाड्याक काश्मीर भाशेन कितें म्हणटात, तमीळ भाशेन कितें म्हणटात, हातूंत सगळ्यो तिबेटी बर्मन भासो आसात, द्रविडियन भासो आसात, भारतीय अशे पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो भासो आसात. त्या सगळ्या भासांचो आस्पाव करून अशे पद्दतीन लिंक करून तेका ऑनलायन मल्टीलिंग्वल डिक्शनरी, ऑनलायन डेटाबेज अशें तांणी नांव दिलां. आणि अशे पद्दतीचो हो वावर जाल्लो आसा, जो आयज कोंकणी विद्यार्थ्यां खातीर, कोंकणी लोकां खातीर, कोंकणी जे नवे पद्दतीन शिकतात तांचे खातीर बरोच उपेगाक पडटलो. पूण ताजो जितलो वापर जावपाक जाय तितलो जायना, कारण लोकां मेरेन अजून हो अशे पद्दतीचो जो वावर जाला तो पावूंक ना. फुडें जे आसा ते विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर आणि सुमारा पालो वावर केला, जाका आमी ई-शॉपी म्हणटात, को कन्वर्शन म्हणटात, आणि कोंकणी चॅनल अशे तरेचे 3 गजालींचेर तांणी वावर केला, आणि आतां अजुनूय तांचो वावर चालू आसा. हांगा ई-शॉपी म्हणटा ते जे पद्दतीन हांगा Amazon आसा, फ्लिपकार्ट आसा, स्नॅपडील आसा, आमी सगळ्यो गजाली हांगा विकत्यो घेतात, सगळेच विकते घेवपाक लागल्या, ऑनलायन शॉपिंग करपाक लागल्या. तशे तरेचे तांणी विश्व कोंकणी केंद्रान ई-शॉपी म्हणून केल्या, आणि थंय तांणी मंगळुराक जे पद्दतीन बारीक सारीक बुकां पब्लीश जातात ती बुकां तांणी ह्या ई-शॉपीचेर घातिल्ली आसात, आणि ती आमकां जाय तशी पावतात, जे पद्दतीन आयज कोंकणी भाशा मंडळान हो वावर चालू केला. दुसरें आसा ते को कन्वर्टर, सामके गरजेचे. अजून खंयचेच भाशेन आणि खंयच्या संस्थेन अशे तरेचो वावर केल्लो ना को कन्वर्टर. हाची गरज कित्याक पडली? कारण आमचे कोंकणी भाशेक 5 लिपयो मेळ्ळ्यात. ह्यो 5 लिपयो कित्या खातीर मेळ्ळ्यात, लिपयो कित्या खातीर पडल्यो, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण सगळ्यो लिपयो सगळ्यांक वाचपाक कळपाक कळटा तश्यो ना, आणि त्यो कळनासतना रावपाक जायना. हाजे खातीर विश्व कोंकणी केंद्रान को कन्वर्टर म्हणून एक सॉफ्टवेअर तयार केलें, आणि ज्यो 5 लिपी आसात तातूंतली फारसी अरेबीक जर लिपी सोडली, जी भटकळ वाठारांत नवा जे मुस्लीम लोक आसात हे बरयतात कोंकणी साहित्य, पूण वापरतात ती फारसी अरेबीक लिपी वापरतात. ताका ही फारसी अरेबीक लिपी कंप्युटरान घालतना खूब आडखळी आसतात, कारण त्यांचे वेगळे पद्धतीचे प्रोनाउन्सिएशन आसा, वेगळे पद्धतीची बरपाव आसा, ताजे खातीर ते
अजून तितले मेरेन जावंक ना. पूण बाकीचे जे 4 लिपी आसा तातूंत कन्नड आसा, मल्याळम आसा, देवनागरी आसा आनी रोमी आसा. ह्यो चारय लिपयांतले जे साहित्य आसा आमचे कडेन, हे साहित्य वा चारय लिपयांनी आमकां जे कितें आर्टिकल धाडपाक जाय, नेमाळी उजवाडाक येतात थंय जर आमकां कितें आर्टिकल दिवपाक जाय, म्हाका समजा दिवपाक जाय कन्नडीन, पूण हांवें बरयला देवनागरीन. हे देवनागरींतलें ह्या सॉफ्टवेअरान घालपाचें आनी कन्वर्ट करपाचें कन्नड लिपयेन, तें आसा तशें कन्नड लिपयेन कन्वर्ट जातलें, भाशा तीच उरतली. मागीर जी कन्नड लिपी येतली, नेमाळी येतात कोंकणी भाशेक धरून, थंय तें उजवाडाक हाडूं येता. ते भायर कोंकणी चॅनल तांणी तयार केला. हे कोंकणी चॅनल मंगळूर वाठारांत ज्यो कोंकणी कडेन संबंदीत, कोंकणी दीस, ज्यो बारीक सारीक गजाली आसात कोंकणी कडेन संबंदीत, ज्यो आमी मनयतात, आनी ते सगळ्यांचे व्हिडिओ क्लिपिंग करून ताणें त्या कोंकणी चॅनलाचेर घातिल्ले आसा. अशे पद्दतीचो वावर जाल्लो आसा. ते भायर कोंकणी विकिपीडिया संवसारांतली सगळ्यात व्हडली जो विश्वकोश आमी म्हणटा, ऑनलायन विश्वकोश म्हणटात, अशे पद्दतीचो हो विश्वकोश. ह्या विश्वकोशाचेर कोंकणीचो वावर जाल्लो आसा. हातूंत जी सुरवात जाली ती 16 जुलय 2015 वर्सा आनी हातूंत 3547 लेख आयज मेरेन प्रकाशीत जाले. हातूंत देवनागरी, कन्नड आनी रोमी लिपयांनी अशे पद्दतीचे हे लेख आसात. पूण हो वार अजूनय आमकां मुखार व्हरपाक जाय. कशे पद्दतीन मुखार व्हरपाक जाय, कारण आमचे कडेन 4 विश्वकोश आसात, 4 खंडांनी. ह्या विश्वकोशांत जितली माहिती आसा, ज्या ज्या उतरावळीची जितली माहिती आसा, ती सगळी जर आमी तशाच तशी विकिपीडियाचेर घातली जाल्यार आमकां कितलेशे तरी अशे पद्दतीची माहिती मेळूं येता. आयज हे जे विश्वकोश आसात 4 खंडांनी, हे सगळे कडेन व्हरप, कॅरी करप शक्य ना, वाचनय करप शक्य ना. ताचे खातीर जर ही आमकां माहिती मेळटली जाल्यार अशे पद्दतीन हे सगळे विकिपीडियाचेर कन्वर्ट करपाची आज सामकी गरज आसा. दुसरें आसा तें आनी एक सामको म्हत्वाचो, ह्या पॅन्डेमीक काळाक लागून आमी म्हणटात की जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना, म्हणजे ताण लागता तेन्ना बाय मारता. पूण गरजे खातीर तरी असलें तरी आयज सगळ्यात व्हडलो उपक्रम आयज ह्या गोंय सरकाराच्या हातूंत आमच्या उच्च शिक्षण संचालनान चालीक लायिल्लो आसा. तो म्हणल्यार डिस्टाओ, डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक टीचिंग एंड व्हर्च्युअल ओरिएंटेशन. आणि उच्च शिक्षण संचालनान हो ऑनलायन शिक्षण प्रकल्प तयार केला. आयज ग्रॅज्युएशन म्हणजे आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन पावंड्याचेर जे विद्यार्थी जे विशय घेवन शिकतात, ह्या सगळ्या विशयांचे जो आमचो पाठ्यक्रम आसा, ह्या पाठ्यक्रमाचेर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून, ते व्याख्यानां रिकॉर्डिंग करून, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करून युट्यूबाचेर घातिल्ले आसा. आणि अशे पद्दतीन हो एक ह्या तंत्रिकीकरणाच्या मळार एक बरें आनी परजळीत पावल अशें आमच्यान म्हणूं येता. ताचे मुखार आसा तें कोंकणी भाशा मंडळाचो वाव सामको तोखणायचो. कारण कोंकणी भाशा मंडळान आयज मेरेन हो एक उपक्रम जालो, अशे पद्दतीचे वेगवेगळे उपक्रम ते चालीक लायत आसात. आनी अशे पद्दतीन तांणी हो वाव सादारण फाटल्या 2-4 वर्सां सावन हो वाव जो आशिल्लो तो घडये आयज बरो पडलो. आमच्या कोरोना महामारीक लागून, लॉकडावनाक लागून जी आमचे कडेन सगळ्या शैक्षणीक मळार, सामाजीक मळार जी कितें अडचण उप्रासल्या, ह्या अडचणींतल्यान वाट काडपा खातीर आयज हो जो वावर आसा तो बरेच तरेन आमकां आदार करता. सो अशे तरेन तांणी वावर केल्लो आसा. ते कोंकणी शब्दकोशाचेर वेगवेगळे संकेतस्थळ तांणी जे 30,000 उतरां परस चड अशे पद्दतीचो एक कोंकणी शब्दकोश तयार केला आनी तेजो संकेतस्थळ तांणी तयार केला आनी ऍप तयार केला. हे ऍप जे पद्दतीन आमी आमच्या स्मार्टफोनाचेर बाकीच्या भासांनी डिक्शनरी डावनलोड करतात आनी आमकां जे पद्दतीन ती डिक्शनरी आदार करता तेच पद्दतीन घडये हे अशे पद्दतीचे ऍप तयार करून आमकां ताजो वापर जावपाक जाय. आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार हे जर ऑनलायन आसत जाल्यार ऑनलायना वांगडा ऑफलायन लेगीत अशे पद्दतीचे शब्दकोश येवप म्हत्वाचें. मागीर कोंकणी भाशेची विशेशताय दाखोवपी वेगवेगळे व्हिडिओज करून तांणी अपलोड केल्ले आसात. हातूंत उरफाट्या अर्थाची उतरां आसा, शुद्ध लेखनाचे नेम आसा, कोंकणी वाक्प्रचार आसा, कोंकणी म्हणी आसा, अशे पद्दतीचे वेगवेगळे कोंकणी भाशे कडेन, कोंकणी साहित्या कडेन संबंदीत, कोंकणी संस्कृताये कडेन, कोंकणी परंपरे कडेन संबंदीत विशय घेवन हे सगळे विशय तांणी अशे पद्दतीन व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून, व्हिडिओ तयार करून तांणी अपलोड केल्ले आसा. ते भायर कोंकणी ब्लॉग तयार केल्यात. हातूंत कोंकणी कविता, कोंकणी साहित्यीक आनी हेर म्हत्वाच्या व्यक्तींची म्हायती आनी कोंकणी लेखकांचे वेगवेगळे ब्लॉग तयार करून जे युट्यूबाचेर आयज उपलब्ध आसात. आनी हाजो आयच्या काळार आमकां सामकी गरज आसा. कारण आयज आमी पळयतात की पुरायपणान आमी डिजिटल जाल्यात. आयज
आमच्या हातान पुस्तकां परस स्मार्टफोन चड आसात आणि ह्या स्मार्टफोनाचेर ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां सोंपेपणान उपलब्ध जावच्यो म्हूण हो वावर जाला तो खऱ्यांनीच स्वप्न येता आसा. ते भायर शिक्षणीक व्हिडिओज आनी कोंकणी एनिमेशन आयज हांव जे व्याख्यान दिता अशे पद्दतीची व्याख्यानां दर एक विशय घेवन ही व्याख्यानां घालून तांणी युट्यूबाचेर उपलब्ध केल्यात आणि ती आयज कोंकणी जे कोण नवे पद्दतीन शिकतात, कोंकणी भास शिकतात, कोंकणी बाकीची म्हायती मेळोवपाक सोदतात तांकां हे खूब फायद्याचे थारतले हातून दुबाव ना. ते भायर संशोधनाच्या मळार शोध गंगा म्हणून एक संकेतस्थळ आसा हातून सगळ्याच विशयांच्यो PhD ज्यो आसात PhD थिसीस हांगा अपलोड केल्ले आसात. तशेंच कोंकणीचे आयज मेरेन जाल्ले जे थिसीसात ज्यो संशोधनां आसात ही सगळी संशोधनां ह्या संकेतस्थळाचेर आमकां उपलब्ध आसात आणि जो कोण संशोधन करता ताजे खातीर ही सामकी गरजेची गजाल आणि ही सामकी गरजेची गजाल आशिल्ल्या कारणान आमी जेन्ना तंत्रिकीकरण म्हणटा तेन्ना अशे पद्दतीचे ह्या संकेतस्थळांचो आमकां भरपूर वापर जाता. आता कोंकणी तंत्रिकीकरणाची गरज कितें हो जालो आमचो वावर आनीकय आमकां मुखार हो वावर मुखार व्हरपाक जाय. शिक्षणीक मळार ई ग्रंथ आनी ई संदर्भ सामकी गरजेची गजाल आयज शिक्षणीक मळार. आयज आमकां आयज जी कोविडाची महामारी आयल्या ताजे खातीर घरांतल्यान भायर सरपाक त्रासाचें जाला. शाळा कॉलेजी सगळ्यो बंद पडिल्ल्यानच जमा आसा आणि ज्या गजालींचेर आमी वाट काडल्या तात्पुरती वाट म्हणूं येता ऑनलायन शिक्षण पद्दतीची आणि ही ऑनलायन शिक्षण पद्दतीची वाट जी आसा ती विद्यार्थ्यांची जी नॉलेज मेळोवपाची म्हणजे विद्यार्थ्यांची जी वाचन करपाची बाकीची जी भूक आसा ज्ञान मेळोवपाची भूक आसा ती भागना कारण तात्पुरते ताका ह्या ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचेर डिपेंड रावचें पडटा. हाका एरर्स म्हणल्यार आमची जी समस्या खूब आसात. कश्यो तर आमचे कडेन आतां कनेक्टिविटी सारकी नासता, आमचे कडेन नेट सारकें ना, थोड्यां कडेन मोबायल सारके नासता. अशे पद्दतीन हे जाल्ल्या कारणान कांय भुरग्यांक ह्या शिक्षणा पासून पयस रावचें पडटा म्हळ्यार उरतात ते ना तेका आनी दुसरें ऑप्शन ना. पूण जर ह्याच भुरग्यांक जर ह्या शिक्षणीक मळार ई ग्रंथ आनी अशेच पद्दतीचे संदर्भ आमी उपलब्ध करून दी जाल्यार तांच्यान ते ज्या वेळार तांकां ती रेंज किंवा ज्या वेळार कनेक्टिविटी आसता नेट आसता त्या वेळार तांणी ते डावनलोड करून जाय तेन्ना तांचें वाचन करूं येता आणि आपली जी गिन्यानाची भूक आसा ती तांच्यान भागोवं येता. फुडें संशोधनाच्या मळार संदर्भाक धरून ई लेखन आनी ई नेमाळी सामकी गरजेची. आयज आमकां संशोधनाची कोंकणी मळार संशोधनाची भरपूर गरज आसा. आमकां संशोधनाच्यो वेगवेगळी नेमाळी आसपाक जाय, संशोधनाचे वेगवेगळे लेख आसपाक जाय. हे ई लेख जेका आमी पियर रिव्ह्यू अशे पद्दतीची जी नेमाळी आसा ती नेमाळ्यांची आयज आमकां गरज आसा. ती फक्त हार्ड कॉपी म्हणटा की ना आयज सॉफ्ट कॉपीन आमकां आसपाक जाय आणि ही सॉफ्ट कॉपी म्हणल्यार तंत्रिकीकरणान आमकां ऑनलायन पद्दतीन आसपाक जाय. कारण आयज भुरग्याच्या हातांत स्मार्टफोन आसा तो जाय तेन्ना जाय ती अशे पद्दतीचे संदर्भ अशे पद्दतीचे ई लेख अशे पद्दतीची नेमाळी डावनलोड करून आपल्याक जाय तेन्ना तांचो संदर्भ करूं शकता. देखून अशे पद्दतीचो हो वावर सामको म्हत्वाचो आणि मुळावो वावर अशें म्हणूं येता. कारण हो वावर आयज आमकां अशे पद्दतीन हातान घेवपाक जाय. उपलब्ध नाशिल्ल्या पोरण्या छापील पुस्तकाचें ऑनलायन PDF रुपांतर करप सामकें गरजेचें. कारण जी फाटली पुस्तकां छापील पुस्तकां आशिल्ली ती आउट ऑफ प्रिंट जाल्यात मेळनात, संशोधना खातीर मेळनात, संदर्भा खातीर मेळनात, बाकीच्या गजालीं खातीर मेळनात आनी मेळोंक नाशिल्ल्या कारणान वाचन आमचें उरता. पूण जर खंय आसा थंय जाचे कडेन आसा तांकां कॉन्टेक्ट करून ताजें जर PDF रुपांतर केलें आनी ते जर आमच्या ऑनलायन जर आमी ताजें अपलोड करून दवरलें जाल्यार फुडाराक ताजी आमी छापील हातून छापील रुपान ताका हाडपाची गरज ना. आमकां जाय तेन्ना जायते पद्दतीचे PDF डावनलोड करून आमच्यान तें वाचन करूं येता. ई ग्रंथ प्रकाशना खातीर ते खास प्रकाशक आसप म्हत्वाचें. आयज आमचे कडेन प्रकाशक आसात हार्ड कॉपी अशे पद्दतीचे प्रकाशन करून वाटप. पूण हांगा ई ग्रंथ प्रकाशक आसप म्हत्वाचें. कारण म्हाजो जर एक समजा पुस्तक आसा तें पुस्तक हांवें बरोवन ते ई ग्रंथ प्रकाशक म्हणजे आमचो जो ई ग्रंथ प्रकाशन आसात तांचे कडेन दिवप म्हत्वाचें. कारण तो प्रकाश करतलो छापतलो आनी तो ऑनलायन घालतलो. बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सोपस्कर आसात तुमी पुस्तकां विकती घेतना ठरावीक
आम्ही डायरेक्ट व्यक्ती घेता ते पद्धतीन ती आमकां ऑनलायन उपलब्ध जातली. पूण कोणी तरी ती ऑनलायन घालपाची जबाबदारी घेवपाक जाय आणि अशे पद्धतीन केलें जाल्यार आमचे वेगळे पद्धतीन कोंकणीचें तंत्रीकीकरण जावं येता. मागीर संशोधना खातीर ही संशोधन पत्रिका आसप म्हत्वाच्यो. तुमकां हाजे पयलीं उल्लेख आयिल्लो आसा. संशोधना खातीर ही संशोधन पत्रिका म्हत्वाची, कारण म्हाका जर एक खंयच्या तरी विशयाचेर संशोधन करपाक जाय, आर्टिकल बरोवपाक जाय जाल्यार त्याच विशयाचेर केल्ल्या संशोधनाची आर्टिकलां कोंकणींतल्यान म्हाका मेळपाक जाय. बाकीच्या भासांनी मेळटात, म्हाका ती कोंकणींतल्यान मेळपाक जाय आनी ती कोंकणींतल्यान वाचले उपरांत म्हाका म्हाज्या संशोधनाक वेगळे पद्धतीची दिशा मेळटा. देखून अशे पद्धतीची संशोधन पत्रिका ही संशोधन पत्रिका आसप सामक्यो म्हत्वाच्यो. हातूंत एक ई जर्नी म्हणून एक सद्या चालू आसा जी महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी ताजे एक्झिक्युटीव एडिटर आसा डॉक्टर राजे पवार. आनी अशे पद्धतीन आमी ह्या हाजेर कोंकणी वेगळो विभाग केल्लो आसा आनी हातूंतल्यान अशे पद्धतीची कोंकणीची संशोधन म्हणजे आमचे कोंकणीचे पेपर संशोधन पेपर हांगा हाजेर पब्लीश जातात. ते भायर आतांच गोंय विद्यापिठान सासाय म्हूण अशे पद्धतीची एक संशोधन पत्रिका तयार केल्या ती मुखार अशे पद्धतीन ताजे ही संशोधन पत्रिका करपाचो घडये विचार आसा वा आसपाक जाय. फुडें ऑनलायन कोंकणी शब्दकोश स्पेल चेकर सामकें गरजेचें. आतां कोंकणी भाशा मंडळाच्या ह्या आमच्या शब्दकोशाचो उल्लेख आयलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें मुजरत उल्लेख करता की आमकां आयज ऑनलायन कोंकणी शब्दकोशाची सामकी गरज आसा. कारण आमी जेन्ना ट्रान्सलेट करतात बाकीच्या सगळ्या भासांनी ऑनलायन शब्दकोश अवेलेबल आसात. ते आमी डावनलोड केले काय आमकां ते पद्धतीचे मेळटात. तशेच तरेचे ऑनलायन शब्दकोश जे दोन आसात आमचे कडेन. उदय एक सांगिल्लें इंद्रधनुश्य तयार केल्लो वर्डनेट आनी दुसरो जो आसा तो आमच्या कोंकणी भाशा मंडळान तयार केल्लो आसा. अशेच पद्धतीचे आनीकय आमच्या कडेन शब्दकोश आसपाक जाय आनी तो करपाचो वावर अशे पद्धतीच्या कोंकणी कडेन संबंधीत आशिल्ल्या संस्थांनी आपल्या हातांत घेवपाक जाय. ते भायर स्पेल चेकर सामको म्हत्वाचो, कारण आमी जेन्ना इंग्लिशीन टायप करतात वा बाकीच्या भासांनी टायप करतात तेन्ना आमकां अशे पद्धतीचे स्पेल चेकर मेळटा आनी हे स्पेल चेकर कोंकणीनय आसप म्हत्वाचे. कित्या खातीर तर कोंकणी समानार्थी उतरां भरपूर आसात. कोंकणी उच्चाराच्या नदरेंतल्यान अर्थ बदलपी उतरां भरपूर आसात. कोंकणी एकेच तरेची वेगवेगळी उतरां समान बरोवपाक पूण अर्थ वेगळो अशे पद्धतीची उतरां आसात. मागीर कोंकणी अनुस्वाराची खाशेली म्हत्वाची उतरां आसात. सो हे उतरांक खंयचे उतर खंय एकदम फिट्ट जाता. आमी जेन्ना खंयचे तरी कोण तरी नवोच कोंकणी बरयता वा कोंकणी टायपींग करता तेन्ना खंयचे उतर ते घालपाचें हें ताका कळपाक जाय. तेन्नाच अशे पद्धतीन आमची कोंकणी भास गिरेस्त जातली तंत्रीकीकरणाच्या मळान अशें म्हणचें पडटलें. फुडें बाल साहित्याक धरून ऑनलायन माहिती आयज बाकीच्या भासांनी भुरग्यां खातीर वेगवेगळे व्हिडिओ क्लिप्स आसात, वेगवेगळी पुस्तकां आसात, वेगवेगळी माहिती आसा. आमी कोंकणी थोडी भोव आसा, थोडी भोव तयार जाल्या, पूण अजुनूय आमकां हो काम भरपूर करपाचें आसा. आनी देखून अशें जर जालें जाल्यार आयज भुरगे जेन्ना कोंकणी शिकतात तेन्ना ह्या गजालींची तांकां भरपूर वापर वा भरपूर गरज पडटली वा भरपूर गरज जातली, उपेग जातलो. कोंकणींतल्यान संगणकी अणकार एक सामकी गरजेची गजाल जावन पडल्या. हाजो उल्लेख आयल्लो जो गोंय विद्यापिठाच्या संगणकी विभागान हाजेर वावर केल्लो आसा. कोंकणींतल्यान अणकाराची कित्या खातीर गरज आसा तर आयज आमकां बाकीच्या सगळ्या भासांनी ऑटोमॅटीक गुगल ट्रान्सलेशन मेळटा, आमच्या कोंकणीन तें मेळना. कोंकणीन हाजो वावर जो जाल्लो आसा तो खंय तरी थांबिल्लो आसा, हो फुडें वचपाक जाय. आनी अशे पद्धतीन कोंकणींतल्यान अणकार जाले उपरांत फाल्यां सकाळी भायल्यान कोण तरी दुसरे भाशीक समाजाचो कोण तरी येतलो तेका ते पद्धतीन कोंकणीन जाय पडटलें, जें आमकां ह्या तंत्रीकीकरणाच्या रुपान अशे पद्धतीन सोंपेपणान आमकां उपलब्ध आसपाक जाय. देखून कोंकणींतल्यान संगणकी अणकार जावप सामको म्हत्वाचो. संगणकी अणकार करतना कांय वेगळ्यो अडखळी आसात. हातूंत टॅक्निकल अडखळी आसात, हातूंत मनशाची नदरेंतल्यान अडखळी आसात. कारण कोंकणींतल्यान संगणकी अणकार करतना जे संगणकी भाशाशास्त्रज्ञ म्हणटात, जेका कम्प्युटेशनल लिंग्विस्टीक आसात ते जाय पडटात. ते भायर आमचे भाशाशास्त्रज्ञ वेगळे पद्धतीचे जाय पडटात. ह्या दोगांच्या एकवटान अशे पद्धतीचे हे कोंकणीतले संगणकी अणकार जावप म्हत्वाचे. कॉन्टेक्स्टाच्या नदरेंतल्यान
मागीर तातूंत जे वेगवेगळे प्रक्रिया आसात संगणकीकरण करपाच्यो ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया तांकां खबर आसपाक जाय आनी अशें जालें जाल्यार जी आमकां अणकाराच्या नदरेंतल्यान फ्रिक्वेन्सी एक्युरेसी मेळटा म्हणटा ती मेळूं येता आनी कोंकणी तंत्रिकीकरणाच्या नदरेंतल्यान वेगळो कोंकणी भाशेचो कोंकणी साहित्याचो वेगळ्या पद्दतीन विकास जावं येता. देवनागरी सॉफ्ट टूल्स आनी युनिकोड टंकलेखनाचें प्रशिक्षण भुरग्यांक दिवप सामकें म्हत्वाचें. कारण आयज आमचे कडेन देवनागरी सॉफ्ट टूल्स आसात पूण ती युनिकोडाचे जर सॉफ्ट टूल्स सोडले जाल्यार बाकीची तात्पुरती सॉफ्ट टूल्स हातूंत आमी जे देवनागरींतल्यान टायपिंग करतात आमचे कडेन पत्रिका आसा आमचे कडेन आय लिपी आसा आमचे कडेन श्री लिपी आसा अशे पद्दतीची ह्यो लिपी ज्यो आसात त्यो ठरावीक प्रिंटींग प्रेसा पुरत्योच मर्यादीत उरतात. पूण जेन्ना तंत्रिकीकरणाची गजाल येता मशीन ट्रान्सलेशनाची गजाल येता संगणकीकरणाची गजाल येता तेन्ना मात ह्या देवनागरी बाकीच्या सॉफ्ट टूल्सांचो तितलोसो फायदो जायना. ताजे खातीर ताका युनिकोड आसप सामकें म्हत्वाचें. आमचे कडेन युनिकोड टायपिंग करपाचे 2-3 सॉफ्टवेअर आसात. एक म्हणल्यार आमचे कडेन जे कंप्युटरान आसा ते इनबिल्ट आसा युनिकोड. जर आमी एक्टिवेट केलें अशे लँग्वेजीस जेन्ना वचून आमी एक्टिवेट केले का ऑटोमॅटीक कोंकणी एक्टिवेट जाता. हे आमच्यान ते टायपिंग करूं येता. ताका कीबोर्ड वेगळे आसात इन्स्क्रिप्ट कीबोर्ड आसा फोनेटिक कीबोर्ड आसा हातूंत टायपिंग करपाचे वेगवेगळ्यो प्रक्रिया आसात आमचे कडेन पद्दती आसात त्यो आमच्यान आपणाव येता. पूण युनिकोडान टंकलेखन करप सामकें म्हत्वाचें. कित्या खातीर कारण युनिकोडान टंकलेखन केल्लें युनिकोड जो आसा ह्या युनिकोडान आमी जे टायपिंग केल्लें तेंच टायपिंग आमकां संगणकीकरणा खातीर वा तंत्रिकीकरणा खातीर वापरूं येता. बाकीचे आमकां वापरपाक मेळना. तेजे कडेन कन्वर्ट करपाचो प्रोसेस बी भरपूर आसतात. आयज हे ऑनलायन कन्वर्ट करपाची भरपूर सॉफ्टवेअर आयल्यात सॉफ्ट टूल्स आयल्यात. पूण अशे पद्दतीन कोंकणींतल्यानय ही सॉफ्ट टूल्स जावप गरजेची. कोंकणींतल्यानय अशे पद्दतीचें टंकलेखन भुरग्यांक दर भुरग्याक हे फकत आमी जेन्ना ग्रॅज्युएशनाक पावतात प्रोजेक्ट आसतात असायनमेंट आसतात MA लेवलाचे प्रोजेक्ट आसतात असायनमेंट आसतात तेन्ना टायपिंग करून आमकां दिवचे पडटा आनी तेन्ना मागीर आमी धांवतात शिकतात टायपिंग. खरें म्हणल्यार हे टायपिंग स्कूल लेवला पासून सुरू जावपाक जाय. कारण स्कूल लेवला पासून जेन्ना भुरगो कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरगो ल्हव अशे पद्दतीचे टायपिंग करून मुखार वतलो तेन्ना टायपिंगे वांगडा टायपिंग करता करता ताजे शुद्धलेखनाचे नदरेंतल्यानय ताका प्रभुत्व मेळटलें आनी भाशे नदरेंतल्यानय प्रभुत्व मेळटलें हे निश्चितपणान. देखून हे देवनागरीचे सॉफ्ट टूल्स आनी युनिकोडाचे टंकलेखनाचे प्रशिक्षण आयज तंत्रिकीकरणा खातीर मेळप सामकें गरजेचें. त्या भायर विकिपीडियाचेर सगळ्या विशयान धरून म्हायतीची उपलब्धता सांगलां आयज सगळ्या विशयान धरून कोंकणींतल्यान विकिपीडियाचेर माहिती मेळपाक जाय. हिंदींतल्यान आमकां माहिती मेळटा बाकीच्या भाशांनी आमकां माहिती मेळटा. उरले घालना ते जर सोडले जाल्यार बाकीचे अजून ते पद्दतीन आमकां विकिपीडियाचेर हांगा मेळना. सो हे सगळें आमकां एक भुरग्यांक असायनमेंट म्हणून धरलो जाल्यार भुरग्यांक एक वेगळे पद्दतीन प्रोजेक्ट म्हणून दिलो जाल्यार कॉलेज लेवलाच्या भुरग्यांक मास्टर लेवलाच्या भुरग्यांक अशे पद्दतीचे जर प्रोजेक्ट म्हणून दिले जाल्यार अशे पद्दतीची माहिती आमच्यान विकिपीडियाचेर अपलोड करूं येता. कारण आयज ताजी सामकी गरज आसा. कारण आमी ग्लोबलायज जाल्ले कारणान आयज आमची संस्कृताय आमची भास आमची परंपरा आमचे साहित्य ग्लोबलायज जावप सामकें गरजेचें आसा. आनी ताजे खातीर अशे पद्दतीचें तंत्रिकीकरण तकलेन दवरून आमी ह्या कोंकणी भाशेचो विकास करप गरजेचें. मुळाव्या शाळा पासून ते PG मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी कथा कविता निबंध आनी हेर विशयांक धरून व्याख्यानां जी आयज आमकां हांगा कोंकणी भाशा मंडळ वा दिससेवा सारख्या हातूंतल्यान आमकां प्रकल्पांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. तशे पद्दतीन मुळाव्या शाळा पासून ते PG मेरेनच्या विद्यार्थ्यां करी अशे पद्दतीची व्याख्यानां दवरप गरजेची. कार्टून फिल्मां धरून दिवप गरजेची. व्हिडिओ क्लिप करून दिवप गरजेची. कारण अशे पद्दतीन कथा खंयचे तरी हे दाखोवपाचे कार्टून दाखोवपाचे आनी ताजे पद्दतीन कथा सांगपाच्यो आनी ते युट्यूबाचेर अपलोड करपाच्यो. आनी ह्या सगळ्या विशयांक धरून तांचे कडेन जे आमी मुळाव्या शाळांत भुरग्यांक शिकयतात पयली पासून ते 4थी मेरेन उपरांतचे मागीर शिकयतात मागीर MA लेवला मेरेन अशे पद्दतीन सगळ्यांचे व्हिडिओ क्लिपिंग करून दवरप ताजे एनिमेशन करून दवरप आयज सामकें गरजेचें आसा. कारण ह्या गजालींतल्यान भुरगो शिकता. कोंकणींतल्यान कार्टून फिल्मांची ऑनलायन निर्मिती करप सामकें गरजेची. कारण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या घरान ल्हान भुरगीं आसल्यार आमकां कळटा आमकां डोरेमॉन खबर आसा आमकां नोबिता खबर आसा आमकां तो शिनचॅन खबर आसा सगळें खबर आसा. आनी ही भुरगीं जेन्ना अशे पद्दतीचे कार्टून्स पळयतात तेन्ना हिंदीच उलयतात घरान लेगीत.
तुमकां सगळ्यांक खबर आसली ही भुरगीं हिंदी रोखडी शिकतात कारण अशे पद्दतीचे हे कार्टून फिल्मां पळोवन. आयज जर ह्या भुरग्याक कांय भुरग्यांक घरांत कोंकणी उलोवपाक कळना ही खंतीची गजाल. कारण आमी जरी कोंकणी शिकलेले असले तरी आमच्या भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमान घालतात आनी ताका मागीर प्रत्येक कोंकणी उतराचो जो शिकोवचो पडपाक जायना तो तांकां मिनींग शिकोवचो पडटा. कोंकणी अशे पद्दतीन उलय म्हणून सांगचें पडटा ही खंतीची गजाल. पूण खरें तें देखून अशे पद्दतीन कोंकणींतल्यान कार्टून फिल्माची ऑनलायन निर्मिती करीत वा आमचे खंयचे तरी एक चॅनल डिजिटलायज जावप म्हत्वाचें. आज आमचे कडेन कोंकणी कितलीशींच चॅनल्स आसात. ही चॅनल डिजिटलायज जर जाली जाल्यार आमकां तातूंत अशे पद्दतीची कार्टून फिल्म्स घालून ती भुरग्यां खातीर तांची मनरिजवण जातली. ते भायर भुरगीं वेगळे पद्दतीन कोंकणी शिकतलीं. कारण ह्या वेळार भुरग्यांची भाशा शिकपाची बाकीच्यो गजाली शिकपाची ही पिराय आसता आनी तेन्नाच तांचेर त्या हातूंतल्यान हे भाशेचेर वेगळें जाता. देखून तुमकां सांगलें देख दिली हांवें हिंदीची कारण भुरगीं आयज सगळे चडशीं भुरगीं हिंदी ल्हान भुरगीं हिंदी उलयतात ते कार्टून पळोवन. तशे तरेची भुरगीं जांकां कोंकणी बरे पद्दतीन उलोवपाक कळना ही भुरगीं अशे पद्दतीन कार्टून फिल्म पळोवन भाशा आनी भाशेचो उच्चार शिकपा खातीर हे कार्टून फिल्मां ऑनलायन येवप सामकें गरजेचें भुरग्यां खातीर. ते भायर मौलीक शिक्षण धरून व्हिडिओ क्लिप आयज आमचे कडेन मौलीक शिक्षण जें व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणटा हें व्हॅल्यू एज्युकेशन शाळेन आशिल्लें एक लेक्चर, कॉलेजींनी आशिल्लें एक लेक्चर व्हॅल्यू एज्युकेशन. व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हळ्यार आमचे सगळें संस्कृती परंपरा हातूंतल्यान एक खंयचो तरी लेक्चर दिवप. हो लेक्चर हे मौलीक शिक्षण जेका आमी मोरल स्टोरीज अशे पद्दतीन करूं येता ह्यो सगळ्यो ऑनलायन करून त्यो भुरग्यांक उपलब्ध करून दिवप म्हत्वाचें. आयज आमी कितें करतात भुरगे बसोवपा खातीर चल भुरगे घरान त्रास करता हो मोबायल घे आनी बस आनी एकदां गेमी खेळ. ताजे परस अशे पद्दतीचे जर मौलीक शिक्षणाचेर व्हिडिओ क्लिप करून दिवन ताका जर दाखयल्यो जाल्यार भुरग्याक वेगळे संस्कार मेळटात. आनी हें आयज सामकें गरजेचें कारण आयज आमकां आमची संस्कृती खबर ना, आयज आमकां आमची परंपरा खबर ना. आयज भुरग्यांक ज्ञानेश्वर म्हटल्यार कोण तो खबर ना. आयज भुरग्यांक लक्ष्मण म्हटल्यार कोण तो खबर ना. आयज भुरग्यांक दुर्योधन अर्जुन हे म्हटल्यार कोण तें खबर ना. कारण आयज ते पद्दतीचें शिक्षण भुरग्यांक मेळना. आनी ह्यो सगळ्यो कथा ह्यो सगळ्या संस्कृतीक परंपरीक नदरेंतल्यान वेवसायीक नदरेंतल्यान हे सगळ्यो गजाली आमी जर व्हिडिओ क्लिपिंग करून दवरल्यो जाल्यार अशे पद्दतीन कोंकणीच्या तंत्रीकीकरणाचो वेगळे पद्दतीन वावर जावं येता. कारण वेवसायीक नदरेंतल्यान भुरग्यांक म्हायती ना. आमची जी पारंपारीक उतरावळ आसा ती भुरग्यांक खबर ना. ही सगळी उतरावळ आमी विकिपीडिया आमच्या युनिकोडांतल्यान टायप करून ते पद्दतीन जर ती सांबाळून दवरली आनी ताजे जे वर्डनेट आसा आमचे ह्या वर्डनेटाक जर आमी अशे पद्दतीन ताजे लिंक केले जाल्यार वेगळे पद्दतीन ताजो वावर जातलो आनी कोंकणीचो वेगळे पद्दतीन तंत्रीकीकरण जातलें हातून दुबाव ना. आतां हे सगळें हातूंतल्यान कितें निष्पन्न जाता तांत्रिकीकरण कित्याक गरजेचें कारण कोंकणी संवसारीक पांवड्यार पावोवपाचो सामको म्हत्वाचो हांवें. आयज आमी ग्लोबलायज जाल्यात. आयज सगळ्यो गजाली सगळ्या एका आयज संवसार इतलो लागीं आयला की आमी जाग्यार बसून संवसारांतलें सगळें मेळूंक शकता. संवसारांतल्यो सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवंक शकता. सगळ्या भासांचे सगळे संस्कृतायेचे सगळे परंपरा कशी आसा ती सगळी आमी ऑनलायन हे करूं शकता. आनी अशे पद्दतीन जर कोंकणी भाशेचें तांत्रिकीकरण जालें जाल्यार आमकां कोंकणी संवसारीक पांवड्यार पावोवपाचो जो हावेस आसा तो आमचो पुराय जातलो. कोंकणी साहित्याचो वाचक वर्ग मेळोवन दिवप आयज ह्या ऑनलायन जी नेमाळी आसात ऑनलायन ई ग्रंथ जे आसात बाकीची पुस्तकां आसात ऑनलायन तातूंतल्यान आमकां कितें जातलें कोंकणीक एक वेगळो वाचक वर्ग मेळटलो. कोंकणीचो तंत्रगिन्याच्या मळार पुरायपणान आस्पाव करून घेवपाचो हातूंत शिक्षणीक नदरेंतल्यान सगळ्याच फिल्डांतल्यान सगळ्याच क्षेत्रांत कोंकणीचो तंत्रगिन्याच्या मळार आस्पाव करून घेवप म्हत्वाचो. येवपी काळांत कोंकणी भास कोंकणी साहित्य आनी संस्कृताय संगणकबद्ध करप कित्या खातीर कारण संगणकबद्ध केल्ली जें कितें आमकां आमी संगणकाचेर भरून दवरतले तें शासना खातीर उरतलें. आज एक छापिल्लें पुस्तक कांय वर्सां उपरांत तें नाच जातलें आउट ऑफ प्रिंट जातलें हाताक लेगीत सांपडचें ना. कितलेशे तरी अशे पद्दतीचे ग्रंथ आयज आमच्या हाताक ना जे ना नपय जावन पडल्यात. पूण हें जर आमी संगणकीकरणाच्या रुपान संगणकबद्ध करून दवरलें जाल्यार आमकां फुडल्या कितल्याशे तरी पिळग्यांक ताजो लाभ घेवपाक मेळटलो. आनी कोंकणीचो सर्वांगीण नदरेन संवसारीकरण करप. कोंकणीचें सर्वांगीण नदरेन म्हटल्यार शिक्षणीक नदरेंतल्यान सांस्कृतीक नदरेंतल्यान सामाजीक नदरेंतल्यान सगळेच नदरेंतल्यान कोंकणीचें संवसारीकरण करप. आयज माडाची कितलेशे तरी नांवां आसात जी बाकीच्या भासांनी नात. बाकीच्या भाशेन आमचे कडेन माड आसा मराठीन माड आसा बाकीच्या भाशेंनी कोकोनट ट्री आसा नारियल का पेड आसा
पूण अशे पद्दतीचे हे बाकीच्या भासांतले आमचे भाशेन हाडपाचे, आमच्या भाशेंतले बाकीच्या भाशेन व्हरपाक जाय, उतरावळ कळपाक जाय, संवसारभर ती उतरावळ कळपाक जाय. आनी अशें केन्ना जातलें जेन्ना अशे पद्दतीन आमी भाशेचेर मोग करून भाशेचे आपलेपण बाळगून अशे पद्दतीन आमी तंत्रिकीकरण करतले तेन्ना ह्या टॅक्निकल मळार तंत्रिकीकरणाच्या मळार जो विकास जायत आसा ताजे परस कितलेशे तरी पटींनी मुखार हो विकास जातलो. अशे पद्दतीन हे आमचे कोंकणीचे तंत्रिकीकरण जावप गरजेचें. तंत्रिकीकरण म्हणल्यार कितें? तंत्रिकीकरणाचेर आयज मेरेन जाल्लो वावर आनी कोंकणीचें तंत्रिकीकरण कित्या खातीर जावप, आमकां खंय ताजी आयज गरज उप्रासल्या हें ह्या हातून तुमी निश्चितपणान शिकले आसतली. आमी आयज गरजे खातीर हें सगळें करतात. आयज गरजे खातीर आमी तंत्रज्ञानाचो वापर करून घेतला. आयज गरजे खातीर आमी तंत्रज्ञानाक हात घातला. आयज गरजे खातीर आमी हें सगळें ऑनलायन सुरू केलां. पूण हे गरजे पुरते मर्यादीत उरना आसतना फुडाराक ताजो अशेच पद्दतीन वावर जायत रावपाक जाय. इतलोच हांवें बाळगून हें म्हाजें सादरीकरण सोंपयता. देव बरें करूं. म्हाका हांगा सादरीकरण करपा खातीर संद दिल्ले खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळ्या वांगड्यांची मनाकाळजांत उपकार आठयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कोंकणी भास आणि तंत्रज्ञान या विषयाचेर आमच्या ज्ञानात योग्य भर पडली. तंत्रीकरणाक कोंकणी भाशेचो कसलो वावर जाला, तशेंच CBSE, NDM, LTC, दिश्टावो या सारकिल्या खुबशा नव्या गजालींची जाण आमकां या व्याख्यानाचो पुरेपूर फायदो सगळीं घेतली अशी आस्त हांव बाळगितां. व्याख्यान जाल्लें आसा, तर तुमचे जर कसलेय प्रश्न आसत जाल्यार कमेंट बॉक्सान घालूं येता. सर तुमचे खातीर पयलो प्रश्न घेता. तंत्रज्ञानाच्या आदारान कोंकणी साहित्य जागतीक मळार पावचे म्हूण स्वता साहित्यिकांनी कितें यत्न करूं येतात? साहित्यकार जे कितें साहित्य बरयतात आयज छापील माध्यमां आमी जाता तितले लोकां मेरेन पावना. पूण ही जी पुस्तकां छापले उपरांत तांणी जर ती ऑनलायन PDF कन्वर्ट करून जर लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो जाल्यार ती संवसारभर पावूं येता. दुसरी गजाल, आपली जी कथा आसा वा कादंबरी बरयता वा कथा बरयता त्यो अशे पद्दतीन पुस्तक रुपान छापच्योच, कारण ते एक वेगळें येता. ताजे भायर तांणी ह्यो ऑनलायन YouTube करून अशे पद्दतीन अपलोड करून जर त्यो लोकां मेरेन पावयल्यो जाल्यार त्यो संवसारभर पावतल्यो. कारण कोंकणी मनीस हो संवसारभर पातळा. हांगा थंय कामा धंद्याच्या रुपान गेल्लो आसा आनी ताजे मेरेन त्यो पावता पावता पुराय संवसाराक भर पावतल्यो आनी तांचे साहित्याचे संवसारीकरण ग्लोबलायझेशन जातलें. देखून अशे पद्दतीचें साहित्य बरयले उपरांत तें जाता तितलें ऑनलायन शेअर करप हो एक बरो पर्याय संवसारभर पावपा खातीर. हॅलो. हॅलो. परत घेता. ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमान कोंकणी पाविल्ल्यान लिपी सारकेल्या प्रश्नांक पूर्णविराम मेळत तुमकां कितें दिसता? प्रश्न समजूंक ना, परत एकदां सांगता. हय सांगता. ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमान कोंकणी पाविल्ल्यान लिपी सारकेल्या प्रश्नांक पूर्णविराम मेळत तुमचें हाचेर कितें मत आसा सर?
आमी ऑडिओ व्हिडिओ जेन्ना हें करतात तेन्ना ते एक मौखिक रूपान आसा. हांगा मौखिक रूपान जेन्ना आसा तेन्ना लिखीत प्रश्न दिवपाक जायना. आमी जेन्ना लिखीत रूपान घेता तेन्ना आमकां ते लिपी कडेन लक्ष दिवचें पडटा. पूण ऑडिओ व्हिडिओ जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक भान म्हणूनच आमी ती मुखार सरता. हांगा पूर्ण विराम मेळ्ळो अशें म्हणचे परस आमकां लिपयेचे लिखीत रूप वेगळे आनी ऑडिओ व्हिडिओ विज्युअलाचे आमचे जे रिकॉर्डिंग करून दुसरे मेरेन भाशीक मौखिक रुपांतल्यान पावप वा जेका आमी स्पीचान करप हे वेगळे. कारण तुमकां उदक सांगिल्लें स्पीच वेगळी आनी टेक्स्ट वेगळो. सो अशे पद्दतीन हांगा आमी जेन्ना कोंकणीचो ऑडिओ व्हिडिओ रूपान खंयचे तरी ऑनलायन अपलोड करता तेन्ना आमकां फक्त प्रोनाउन्सिएशन मेळटलें. पूण हे प्रोनाउन्सिएशन आमची जी वेगवेगळे वाठार आसा भाशीक वाठार आसा हातून मंगळूर म्हणा, हातून केरळ म्हणा, मागीर नवाय सारखे भटकळ सारखे म्हणा वा गोंयान हिंदू समाज आसा वेगळे पद्दतीन उलयता, क्रिस्तांव समाज आसा वेगळे पद्दतीन उलयता. हांगा हे उलयतना सुद्धा जे पद्दतीन तांची लिपी आसा वा जे पद्दतीन तांची भास आसा ताजो थोडो बहुत प्रभाव तांच्या उलोवण्याचेर पडटात. पूण ऑडिओ व्हिडिओ हे वेगळे पद्दतीचे भाशीक हातून येतले आनी जे लिपयेचो हे आसा तो आमकां लिखीत रुपानच पळोवचो पडटा. बरे सर, अनेक प्रश्न आयिल्लो आसा. तंत्रगिन्यानाचो वापर करून रेव्हेन्यू जनरेट करूं येता काय कितें? देखीक ई बुक काडले जाल्यार तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेट कशें करप? आता वदळीक तुमकां एग्जांपल दिल्लें म्हणजे वदळीक तुमकां सांगिल्लें की ऑनलायन खंयच्या एक आमचो जो प्रकाशक आसा आतां नॉर्मल प्रकाशक जे आसतात पुस्तकां छापतात विकतात. पूण जर आमकां अशे पद्दतीचे ई ग्रंथ प्रकाशीत करपी जर प्रकाशक मेळ्ळे जाल्यार तुमकांय खबर आसतली आयज तुमी ऑनलायन पुस्तकां घेतना ती विकतीच घेतात. थोडो बहुत डिस्कावंट आसतात पूण ती विकती घेता आनी अशे पद्दतीन सोंपेपणान ती अवेलेबल जाता. आनी अशे पद्दतीचे जर जालें जाल्यार तुमच्यान जो लेखक आसा तेकाय अशे पद्दतीचे मानधन मेळटलें वा जो कोण प्रकाशक आसा तेकाय ते पद्दतीचे फायदो जातलो. ते भायर आयज अशें जालां की आमी कोंकणी वेगवेगळे लोक आतां आपली युट्यूब चॅनलां करतात. तांकां अशे पद्दतीचे जर ठरावीक सबस्क्रायबर आयले काय ऑटोमॅटीक तांकां ताजो फायदो जाता. सो अशे पद्दतीचे आमचे कडेन कोंकणी वेगवेगळी गितां आमी युट्यूब करून युट्यूबाचेर घालतात, आपले वेगवेगळे ब्लॉग तयार करतात युट्यूबाचेर. तातूंत सबस्क्रायबर आयले काय ते पद्दतीचे आमकां ताजो फायदो जाता. सो तांत्रिकी करण्याच्या नदरेंतल्यान अशे पद्दतीचो फायदो जाता. ते भायर आमी जी वेगवेगळी सॉफ्टवेअर तयार करतात. आतां तुमकां सांगलें की आमी जर आमचे ऑनलायन शब्दकोश तयार केले आनी हे ऑनलायन शब्दकोश लिगल रुपान खंयच्या तरी हेका दिवन ते अशे पद्दतीन डावनलोड करपाचे पद्दतीन केले तर रिवेन्यू वा ताजो फायदो आमकां अशे पद्दतीन जावं येता. बाय संगीता नायक हांचो एक प्रश्न आसा. Projects undertaken by college or university students be used to further the cause of taking Konkani to digital world, especially interdisciplinary projects? ओके, हाजे एक प्रश्न एक मुजरत उल्लेख करून दिसता की आमचे जे कोंकणी कडेन संबंधीत प्रोजेक्ट जाले ते चडशे संगणकी विभागांतल्या भुरग्यांनी अशे पद्दतीचे प्रोजेक्ट घेवन ताजेर वेगळे युनिकोडांतल्यान युनिक वर्ड काउंट करून अशे पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आयज चालू आसात. हांगाच एक इंजिनियरींग कॉलेजीन एक मयुरी च्यारी म्हणून एक भुरगे आसा ताणी जो वर्डनेटाचो आधार घेतला. ह्या वर्डनेटाच्या आधारान ताणें वर्डनेटान ही जी उतरां आसात जे तुमकां सांगलें हांवें कोंकणी शब्दमाले ह्या कोंकणी शब्दमालेची 40,000 उतरां आसात. ही उतरां ताणी वेगळी काडून तातूंतली सादारणपणे 10,000 उतरां घेवन ताजे ताणी स्टॅम काडपाचो यत्न केला. स्टॅम म्हळ्यार जो मूळ उतर आसता तें उतर काडपाचो यत्न केला आनी तें उतर ह्या वर्डनेटान आसा काय ना जाल्यार तें वर्डनेट वेगळे पद्दतीन क्रिएट करपाचें अशे पद्दतीचे हो प्रोजेक्ट ताणी घेतिल्लो आसा. हे भायर हांव शिकयतना आनी एका म्हाज्याच विद्यार्थ्यांनी घेतिल्लें की आयज मेरेन कोंकणी कडेन संबंदीत टॅक्निकल नॉलेजांत कितलो वावर जाला हो
वाव सोदून काडटा तांणी आपले वेगळे चॅनल केला आणि ताजेर तांणी कोंकणीची वेगळी व्हिडिओ क्लिप्स घातली. ते भायर आमच्या कोंकणी गोंय विद्यापीठाच्या कंप्युटर विभागातल्या एका विद्यार्थ्यांनी एक गेम तयार केल्या. ही गेम जे पद्धतीन आम्ही मोबायलाचेर गेम खेळटात, हो एक प्रोजेक्ट. मोबायलाचेर जे पद्धतीन गेमी खेळटात तेच पद्धतीची तेका लेवलां आसात. म्हणजे जी उतरां आवडटात ती उतरां ताणें हें करून भुरग्यांक मागीर गेमी मेरेन पावयल्या. ती उतरां जितली कठीण सोप्या पासून मिडियम पासून कठीण जायत वता आणि ताजे थंय मिनींग लागता. जे पद्धतीन एक उतर सोडलें काय तेका दुसरें उतर मेळटा, दुसरें उतर क्लिक केलें काय तिसरें उतर मेळटा. अशे पद्धतीन ताका त्या उतराक सिनोनीम दिता आणि अशे पद्धतीच्यो ह्यो गेमी हो एक वेगळे प्रोजेक्ट हांगा तयार जाता. ते भायर आमचे प्रोनाउन्सिएशनाच्या नदरेंतल्यान उच्चाराच्या नदरेंतल्यान संगणका कडेन कितें आडखळी येतात हाजेरय काय प्रोजेक्ट चालू आसात. ते भायर आतां आमची पंजाब युनिव्हर्सिटीन एक प्रोजेक्ट चालू आसा. हो प्रोजेक्ट एअरपोर्टाची आणि रेल्वे स्टेशनाचे ट्रान्सलेशन करप, ताजे अनाउन्समेंटा खातीर ट्रान्सलेशन करप. आणि हातून हांव काम करता, एक डीएसईतली कविता म्हणून काम करता आणि एक केपें कॉलेज आसा, एक डीएसईतल्यान अशे पद्धतीचें काम करता. हे प्रोजेक्ट अशे पद्धतीचे जर भुरग्यांनी प्रोजेक्ट घेतले जाल्यार तंत्रिकीकरणाच्या मळार हांगा बरोच फायदो जाता. फक्त बाकीच्या भुरग्यांनी फक्त कोंकणीच्याच भुरग्यांनी करपाक जाय अशें ना. पूण आयज आनी एक खंतीची गजाल की अशे पद्धतीचे प्रोजेक्ट कोंकणीच्या MA लेवलाच्या भुरग्यां कडल्यान दिश्टी पडना आणि BA लेवलाच्या भुरग्यां कडल्यान दिश्टी पडना. अशे पद्धतीचे प्रोजेक्ट संगणकी विभागान जाता, इंजिनियरींग कॉलेज सारक्या कॉलेजींतले विद्यार्थी करतात. ही महत्वाची गजाल. सर तुमचा आवाज म्यूट झाला, माईक म्यूट झाला सर. अनम्यूट करून उलयात सर. हॅलो, येता सर, ऐकपाक येता. येता आयकूंक? होय सर, ऐकपाक येता. येता आयकूंक? हॅलो हॅलो पलाश. जे प्रोजेक्ट आसात कोंकणी कडेन संबंधित, कोंकणी व्याकरणा कडेन संबंधित आसात, कोंकणी उतरावळी कडेन संबंधित आसात, हे व्याकरण हे उतरावळ संगणकांच्या नदरेंतल्यान कितले म्हत्वाचे. कारण संगणकाक आमकां कशे तरेची उतरावळ जाय, ट्रान्सलेशना खातीर कशे पद्धतीची उतरावळ जाय, हे जर अशे पद्धतीचे जर प्रकल्प आमी घेतले, प्रोजेक्ट घेतले जाल्यार तंत्रज्ञानाच्या मळार ताजो खूब फायदो जातलो. आनी कोंकणी भाशेचें संगणकीकरण करप, वर्डनेटा सारखे प्रोजेक्ट आनी मुखार व्हरप, हातून अशे पद्धतीचो फायदो जावं येता. आणि कोणाचोय प्रश्न असल्यार
पुराय व्याख्यानाचेर सर तुमकां जर कितें आनीक मांडपाचें आसल्यार तुमी मांडू शकतात. म्हाका एक गजाल मुजरत सांगन दिसता की आयज आमी जे पद्दतीचे तंत्रगिन्यान आज डिजिटल वर्ल्ड म्हणटात, मागीर तंत्रगिन्यान म्हणटात, कोंकणी कडेन संबंदीत अशे पद्दतीचो वावर जावपाक जाय म्हणटात. पूण जेन्ना भुरग्यां मेरेन आमी वतात तेन्ना एक खंत मनान आसता की भुरगीं कोंकणी घेवन शिकपी भुरगीं अशे पद्दतीचे प्रकल्पांक वा अशे पद्दतीच्या प्रोजेक्टांक हात घालिनात. आमी कितले फावटी तरी सांगिल्लें भुरग्यांक की आमी वेगळे पद्दतीचे प्रोजेक्ट घेवयात, वेगळे पद्दतीचे ट्रान्सलेशना खातीर प्रोजेक्ट घेवं येता, आमचे वर्डनेट आसा ते मुखार व्हरूं येता, ट्रान्सलेशनाचे प्रोजेक्ट मुखार व्हरूं येता. पूण तात्पुरते जाता आनी भुरग्यांक कांय गजाली संगणकाचे नदरेंतल्यान कठीण वतात. हे कळपा खातीर भुरग्यांक सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार कोंकणी उतरावळ, कोंकणी व्याकरण, कोंकणी शुद्ध लेखन आनी कोंकणीचे प्रोनाउन्सिएशन बरे पद्दतीन कळप सामकें गरजेचें. आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमकां उदळ सांगलां तशें कोंकणी भुरग्याक कंप्युटराचें वेगळे पद्दतीन थोडें तरी गिन्यान आसप म्हत्वाचें आनी भाशाशास्त्राचे नदरेंतल्यान तांणी तशे पद्दतीचें वाचन करप आनी तशे पद्दतीचें शिक्षण घेवप ही भाशे खातीर काळाची गरज. भाशेची जर तंत्रिकीकरण करतलो जाल्यार फकत म्हाका टायपिंग कळ्ळें म्हणून जायना, म्हाका भाशेचें प्रोनाउन्सिएशन कळपाक जाय, म्हाका भाशेची उतरावळ बरे तरेन कळपाक जाय. आमचे कडेन वेगवेगळ्यो बोली आसात, वेगवेगळे वाठार आसात, हे बोलयेंतली उतरावळ आमकां लागीं करून ताजी ऑनलायन डिक्शनरी तयार करपाक जाय. ही ऑनलायन डिक्शनरी तयार जाता जाताच आमकां भाशेचे लिंग्विस्टीक नदरेंतल्यान, भाशाशास्त्राचे नदरेंतल्यान वेगळे पद्दतीचो अभ्यास करूंक मेळटा आनी ताजो फायदो ह्या भाशेच्या, कोंकणी साहित्याच्या, कोंकणी संस्कृतीच्या, परंपरेच्या तंत्रिकीकरणा खातीर खूब जातलो. ह्या हावेसान हे नदरेंतल्यान कोंकणी भुरग्यान जर शिक्षण घेतलें भाशेक हे नदरेंतल्यान पळोवन जाल्यार आमकां तंत्रिकीकरणाचे नदरेन कोंकणी भुरग्यांचो बरेच तरेन फायदो जावं येता. आनी देखून अशे पद्दतीच्या व्याख्यानान तांणी थोडे तरी कितें मनात धरून वा मनात घेवन ह्या अशे पद्दतीन ह्या भाशेचो वावर जावपाक जाय. इतलेंच म्हाका ह्या विद्यार्थ्यां खातीर वा तळमळ्यान जो कोण कोंकणीचें काम करता, कोंकणी खातीर काम करता, तांणी हे नदरेंतल्यानय कोंकणीचो वावर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं सर. तशेंच प्रश्न विचारिल्ल्यांक सगळ्यांक दिनवास. तर आयच्या कार्यावळीक तुमचो प्रतिसाद लाभलो आसा. अशेंच मुखावयल्या कार्यावळीक तुमचो सगळ्यांचो प्रतिसाद लाभचो अशें हांव मागतां आनी आज हांव वाडयतां. तर आतां हांव मागतां ह्या कार्यावळीचे संयोजक सज्जन देसाय हांचे लागीं तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजित ऑनलायन व्याख्यानाच्या अंतिम टप्प्यार आमी पाविल्ले आसात. आजच्या व्याख्यानाक आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभिल्ले भोमानेस सुशांत नायक, सहाय्यक प्राध्यापक, हाका हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्यावळीक तशेंच ह्या कार्यावळीक खऱ्या तरेन तर कोणी शोभा हाडली जाल्यार ती म्हणल्यार आमच्या प्रेक्षकांनी. तुमकांय सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ अंतर्गत घडोवन हाडटा ज्येश्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रे ह्याच्या व्हडलें घर ह्या कादंबरीचेर चर्चा. तारीख 21 जून 2021, वेळ सांजेच्या 6 ते 7:30 वरांचेर. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब सज्जन. निमणे कडेन कोविडाच्या नेमांक पाळो दिवया, सुरक्षीत रावया आनी कोरोनाक हरवया. देव बरें करूं.